Granafar A11. Devo tua soro, tu cabo soro quieta. Deva tua soshivot, jivitu kabetolita. Deva tua soro, tu cabo soro quieta. Deva tua soshivot, jivitu kabetolita. Baba Buddha Gatmya, Honor moi mahasasna. Baba Buddha Gatmya, Honor moi mahasasna. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. बाबा भयणीनो, उदारपणान जियोंक, गरजेवंतांक पावोवंक आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आत्मेच न्हय, देव बाब उदार जेजून उदारपणान जियोंक आमकां शिकयला आनी बापानूच आपल्या उदारपणान पवित्र आत्मोय आमकां पाठयला. आनी अशीच उदार आमी जावंक आयचोय सेवा धर्म आमकां उगडास करता. जी शिकवण आमी पवित्र सभेन घेतल्या आनी उदारपणान दयाळपणी दुसऱ्यांक पावोवंक गरजेवंतांक आदार दिवंक असली शिकवण वेव्हारांत घालूंक आयज आमकां कृपा मागुया. मेरेन जेजूच्या मनाक आयचे मीस भेटयता जविता सांत मारिया ताच्याय दसमा पासत मागुया. आनी आमच्यो चुकी ओळखून हे मिसाचे भेटेक तयार जातना देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. खड संतावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकुतकर, सोम्या काकलटकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकलटकर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकुतकर, सोम्या काकलटकर, सोडपविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थनेया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी कशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचन. म्हाका जुवावांक दर्शनांत सियोन पर्वत दिश्टी पडलो आनी ताचेर उबो आसलोलो एक मेंढरो. ताचे बरोबर 144,000 लोक आसलो आनी ताच्या कपालार ताचे नांवान आनी ताच्या बापायचे नांव बरयलोले आसले. आनी स्वर्गांतावन हांवें एक ताळो आयकलो. ताचो आवाज सोमदिराचे गणगवणे वरी
आनी कोडेगांत गडगड्याच्या गणगणान सारको. आनी तशेंच हांवें ताळो आयकलो तो किनोऱ्यो वाजयतल्यांचो नादा पोरी आसलो. सिंहासनां आनी 4 जिव्या रोचना आनी जाणट्या मुखार हो लोक एक नवें गीत गायतालो. संवसारांतली सोडून घेतल्यात ते 144,000 मनशां भायर तें गीत कोणाच्यानूच शिकूंक जायनासलें. जोय मेंढरो वेता थंय ताच्या फाटल्यान तीं वेतात. देवाक आनी मेंढरांक प्राथम फळ कशें मनशां मदलीं तांकां सोडून घेतल्यांत. तांणी केन्नाच फोट मारूंक ना, ती चुकी विणे. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मोग पळोवंक आशेतात. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मोग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडला. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मोग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशाक. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मोग पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मोग पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मोग पळोवंक आशेतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सावे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोन पेटींत आपलें दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजून सुत्रायेन पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुकुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हळें, हे गरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तर हांणी समेस्तांनी आपणाक ओगणें आसलें तातलें समर्पण केलें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तातलें आपल्या जेवणा काळाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, एके आवयक 2 सुकुल्ले पूत आसले. आनी एक दीस एकलो पूत तिचो मारेकार दुयेंसाक सांपडून ताका रोगताची गरज आसता. तेन्ना ती दुसऱ्या पुताक सांगता ताचें रोगत लागता म्हणटच, ल्हान भुरगो तो, तुवें तुज्या भावाक रोगत दिवचें पडटलें. हो भुरगो भियेता आनी
आवयक सांगता हांव दिना. आवय म्हणटा थोडे तुज्या भावाक तें रगत दितोच तो बरो जातलो. तेन्ना जायते चिंतल्या उपरांत हो भुरगो तयार जाता आनी रगत आपले ह्या भावाक दिता. आनी उपरांत आवयक प्रश्न करता, मामी आतां हांव केन्ना मरतलो? बाबडीलो, ह्या सुपुल्ल्याच्या मनांत रगत दिवप म्हणल्यार आपूण मरतलो असलें धोरण ताच्या मनांत आसलें. आनी ताणें सॅक्रिफायस केलो, तो आपल्या जिवाचो सॅक्रिफायस करून तो रगत दिवंक तयार जालो. आमी दान करता, उदार जाता जिवितांत. कांय फावटी सुबेज आसतना दिवपाक तितलें आगोड जायना, पूण नासलेल्यांतलें दिवप हें व्हड सॅक्रिफीस. इट पेन्स टू गीव. आनी असलेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. ह्योच तरेन विधवेन आपणाक खाणा जेवणाक निबेल गरज आसलें तांतलें काडून दिलें. आनीक जायत्या जाणांनी दिलेलें, सुबेज आसा म्हूण दिलेलें. पूण जेजू तिका वखाणटा, कित्याक आसलें नासलें तातूंतलें काडून तिणें दिलें देखून. उदार जावप, हांव म्हणटालो सुरवातीच्या उतरांनी, क्रिस्ती धर्माक हें आत्वेच न्हय. देव आमचे लागीं उदार जावंक मागता. आमचे लागीं देवान दिल्लें आसा जाल्यार तें दिवपाक देव आमकां उणेपणान दवरिना, न्हय म्हूण आपल्या रिणांत दवरिना. केन्ना ना केन्ना तरी देव आमकां फेलीच करताच. म्हणटच हें उदार जावप आमकां गरजेचें. खंय म्हजी गरज? न्हयच फकत दुडवांनी उदार जावप जायते भाशांनी जावं येता. हांगासर दुडवांनी जेजू उलयता. घडये आमी शिकलेलीं, कोणाकूय बरी बूद दिवन आमी गिरेस्त करूं येता. घडये आमी हातापांयांनी घट आमच्या हातापांयांनी दुसऱ्यांक आदार करूं येता. घडये कोण निराशी जाला, ताका कोण वेळ दितलो ना, आमचो वेळ दिवन दुसऱ्यांक सगळें आमी उदार जावं येता. घडये म्हाका कसली टॅक्निकल नॉलेज आसा, दुसऱ्याक उजार करून आदार करूं येता. जायते भासांनी आमी दुसऱ्या सगळें उदार जावं येता. बाबडीलो, देवान कोणाकूच रचूंक ना कांय गूण दिनासतना. कसले ना कसले गूण दर एकल्याक आमकां आसाच. कसल्या गुणांनी देवान म्हाका भरला काय हो प्रश्न पयलो करुया. आनी दिल्ल्या गुणां वरवीं आमच्यांनी उदार जावन दुसऱ्याक आदार करूंक येता जाल्यार पळोवया. येशू वर्तमान वेव्हारांत आमी घालुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसल्यार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसल्यार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवारेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान चड बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटूंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर कड्यान सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनेक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुत्रेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समरून तुजें पुनर्जीवन आमी परगटता. तुज्या न्यायाक आमी अंतरायता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पुडग्रास करता. नवजिविताचो उलो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलक्नेरी आमच्या गोडे बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मावळपणे फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगती बागेन दोन भितर सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर म्हणया.
आमच्या आमच्या बापा बापा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय समता येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपट्टो एकदांच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांतयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया गुण्याची विधान सवस्ते आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदारता पुरती सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन रुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळ्यास एकामेकाक मुदार शांती दिवं देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितरयोचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थना सोर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें संतोसान बोल्ल्याय तुज्या मोगाचे वेगळींतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पुर्गा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गाण्याचो अंक E14 Dziwio devotła kanto, soglia kalsami